आम्ही या मड्डोच्या क्रांती मैदानाचेर आम्ही सगळो एकवट केला, एकठांय आयल्या गोंयचे आदिवासी लोक सबंद गोंयचे, कारण आमचो एक निजाचो आनी हक्काचो एक जागो मागपा खातीर ते म्हणल्यार आमचें पॉलिटिकल रिजोल्यूशन. गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत ह्या आदिवासी समाजाचे ह्या विशयाचेर येल्ल्या सरकारान दुर्लक्ष केलां. म्हणून आज नवी पिढी आनी जाणटी पिढी हांणी विचार करून आयचो हो महामेळावो आमी ह्या आझाद मैदानाचेर आयोजीत केला. वास्तवीक हो आझाद मैदान पणजे हांगा जावपाचो आशिल्लो, पूण कांय तांत्रीक गजालीक लागून थंय आमकां आयोजीत करपाक मेळना, म्हणून आमी हांगा केला. आनी योगाची गोश्ट अशी की म्हाळशेच्या स्थळान जे वेळार आमी अशी आंदोलनाची किंवा मेळाव्याची जी म्हाळशे कडेन मागणी केली आनी थंय ज्यो मागण्यो आमी ती स्थळान मागल्यो त्यो आमच्यो परिपूर्ण जाल्या हो आमचो विश्वास आसा. देखूनच आयचो हो मेळाव्याच्या निमतान आमची जी अंतीम जी मागणी आसा सरकारा कडेन की राजकीय आरक्षण आमकां मेळचें आनी हक्काचे विधानसभेन गोंयच्या आमकां जागे मेळचे, आमकां मेळचें आनी हक्काचे विधानसभेन गोंयच्या आमकां जागे मेळचे ही मागणी मागपा खातीर आमी हांगा आयिल्ले आसा. म्हाळशेक आमी आतां नमन करून येयला आनी आमकां पुराय विश्वास आसा म्हाळसा देवी तिच्या आशिर्वाद आमचेर दवरतली आनी आमच्यो आयच्यो मागण्यो ज्यो आमी मागतले ती परिपूर्ण करतले आनी आमचो हो हक्काचो जो डिमांड आसा, हक्काची जी मागणी आसा ती परिपूर्ण जातली असो आमकां दृढ विश्वास आसा. खातीर महामेळावो केल्लो आसा तेन्ना हो सगळ्या लोकांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा. आनी आयज हो आमी मेळावो घेवपाचें कारण म्हणल्यार राजकीय आरक्षण हें आमकां मेळपाकच जाय आनी तें ह्या वर्सा मेळपाकच जाय अशें म्हणून आमचें एक निश्चय आसा. त्या खातीर आमी सरकाराक आमची मागणी हें केल्लें आसा न्हू. 1 वर्स जालें आमकां, आयज 13 तारखेक 1 वर्स जाता पूण आजून मेळना म्हणून आमी हो हें केल्लो आसा.